तू उलोव नाका आमी कितें उलयता तें काय ना ना पब्लीक ऑफिशियल ऑर्डर दाखय ना जाल्यार तू तुजें ऑर्डर दाखय प्लीज ना ना ऑर्डर दाखय तू उलोव नाका हांव उलयता तें तो म्हाजें काडटा हांव कितें उलयता तें मागीर कितें हांव फाल्यां हो शब्द वापरले तें नाका कायद्यान कितें आहा तें उलय कित्याक येयला न्हू आयकाय प्रॉब्लेम नाका पळय म्हाका सगळ्या बरोवन नाका आमकां उलोवंक अलावड ना मिडिया कडेन तू उलोव नाका न्हू तुजे कडेन हांव डिस्कशन करता न्हू तुका मिडिया कडेन उलय म्हाका जाय तेन्ना उलयता जाय म्हाका कांयच ना प्लीज म्हाका व्हिडिओ नाका म्हाका सजा म्हाका नाका ना कित्याक लोकांक कळोनी न्हू तूं कितलो प्रामाणीकपणान काम करता तो कित्याक भंय दिसता तर तुका कित्याक भंय दिसता पळय कितें आसा तुका जर उलोवंक नाका तूं ऑर्डर दाखय सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहा हे पब्लीक ऑफिस जे कितें कन्वर्सेशन जाता पळय ऑफिसरा भितर पळय हांव तुजे कडेन खाजगी मालमत्ता उलोवंक येवंक ना प्रॉपर्टीचें उलोवंक येवंक ना हांव तुजे कडेन कितें येयला हो पब्लीक इंट्रस्टाचो विशय डिस्कशनाक येयला मिडियाक कव्हर करपाक फूल रायट आहा सगळे कडेन पळयना तूं एज्युकेशनां जाता घेराव घालता त्या प्रमाणे कितें डिस्कशन जाता पळय तें अलाव आहा कळ्ळें न्हू आतां म्हाजें तुका म्हणणें कितें आहा की 200 परमिटां ब्लू कॅपाक दिल्ली तांकां हो प्रेसिडेंट आनी हांव तेंचें हँडल करता पयलीं पासून लेटरां बिटरां सगळीं दिल्यार तूंच आसलो तेका बरोबर 200 हांव ना कितें ना तेन्ना हांव खंय हांव पयलीं पासून हांवें रिप्रेझेंटेशनां बी दिल्या पयलीं दिल्या तूं आसलो न्हू परमिट हांव ना नो नो तूं आसलो हांव पयलीं रिप्रेझेंटेशनां दिल्या तेन्ना तूं आसा मागीर जेन्ना सरकारान पळय सगळें मागीर कितें जालें पळय मागीर सगळी तुजी फॉरवर्ड केली म्हाका वळखता तूं म्हणटकूच आतां म्हाजें कितें म्हणणें मागीर तें कितें आसा महाराष्ट्रान न्हू देवेंद्र फडणवीसा वांगडा वचीत पवार सकाळीं 5 हे करपाक गेलो कितें करपाक शपथविधी गेलो आनी सरकार स्थापन केलें तसो तूं सकाळच्या 5 थंय कावंटर ओपनिंगाक गेलो म्हणटकूच सकाळचे कितल्यांक गेलो 7:30 गेलो म्हणून तो कावंटर ओपनिंगाक गेलो आनी मागीर तुका सस्पेंड करून ते बसयलो सोडून घाल तेचेर काय उलयना आतां म्हाजें कितें म्हणणें आहा तुका अजून पवार म्हणूंक शकता आमी कळ्ळें तो महाराष्ट्रांतलो तूं हांगासलो 200 परमिटां पळय दिल्ली न्हू ग्रांट लेटरां पळय ते ग्रांट लेटराचो स्टेटस कितें आहा सद्या 200 ग्रांट लेटराचो स्टेटस कितें आहा परमिटां न्हू ग्रांट लेटर तूं ना पूण सद्याक स्टेटस कितें आहा गव्हर्नमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस यू आर ऑक्युपायिंग दिस प्लेस नाव यू आर आन्सरेबल फॉर दॅट 200 परमिटां ग्रांट लेटर दिल्ली त्याचो स्टेटस कितें आहा 168 जाणांनी अप्लाय केली टॅक्सी जाले ओके 168 तुझे 8 जणांनी विड्रॉ केली सरेंडर केली 160 म्हणजे जवळ 40 जणांनी ग्रांट लेटरांनी रिस्पॉन्स तुज्या काय दिवंक ना तेचो स्टेटस कितें आहा आतां सद्या प्रेझेंट ते कितें तुवें आरटीए घालून कितें कॅन्सल केलें कित्याक इट वॉज आरटीएच डिसिजन एज पर माय नॉलेज इट वॉज आरटीएच डिसिजन टू ग्रांट इश्यू 200 ग्रांट लेटर बरोबर आनी गव्हर्नमेंटाच्या पॉलिसी डिसिजना प्रमाणे क्रायटेरिया ठरवून ती दिवपाक थारायल्ली म्हणटकूच मागीर ती 40 ग्रांट लेटरां आतां तुवें स्क्रॅप केली काय कितें आसा तेचो स्टेटस ती आतां कोण येवंक ना मागीर पळय तेच्या उपरांत कितें जालें मागीर टायम लिमीट जाली सोंपली टायम लिमीट सोंपली की सोंपली ना एक्सपायर ना पूण तितून आरटीए घालपाक जाय आसली न्हू कित्याक आरटीएचें डिसिजन न्हू तें दिवपाक म्हणटकूच तितून आरटीए घालपाक जाय आसली आनी तेचेर डिसिजन घेवपाक जाय वा ती स्क्रॅप कॅन्सल कितें पळय ती आनी एज पर लॉ तुवें तांकां इन्फॉर्म करपाक जाय आसलें वा तुजी ग्रांट लेटर दिल्लें तुवें कांय रिस्पॉन्स दिवना तेन्ना तुजें आमी कॅन्सल केलें फुडें आतां वचून 8 जणांनी सरेंडर केली गव्हर्नमेंट जॉब गावलो कितें गावलें बरोबर कितें बरोबर आतां उरले कोण 150 जाण काय 40 जाण कितें उरले तितून 160 उरले तर म्हणटकूच मागीर कितें आसा तितूंतले जवळ 40 जाण कितें परमिटां घेवन ब्लू कॅपाक गाडी चलयना तें तुका तेंच्यांनी सगळें सांगलें वयरसून सीएमा कडेन डिस्कशन जालें वयरसून सीएमा कडसून तुका फोनूय येयलो की तांकां शोकॉज नोटीस काड तुवें काडली शोकॉज नोटीस ताका रिप्लाय येयलें सगळ्यांचें मागीर ते रिप्लाय नासतना आतां आमकां अशें इन्फॉर्मेशन गावला की तितून 140 परमिटां पयर आरटीए मंगळाराक मिटींग घेतली आनी तितून 140 परमिटां नवी दिता तूं ब्लू कॅपाक मंगळाराक आरटीए मिटींग जावना बाकीचे आतां घेतल्या आमी हेजेर फायनल जावंकूच ना फायनल उलयना साहेब
पूण हो पॉयंट येयला 140 स्क्वेअर मीटर दिवपाचो आरटीएच्या मिटिंगेक येवना सकाळी सांगल्यार ना 140 स्क्वेअर मीटर दिता आमचे कडेन ते आहा कोटा 140 कोटा कोटा म्हणजे समजावून ना तो 40 मागीर 50 ची ऑर्डर येयला मागीर 50 ची टोटल कितली परमीट आता तुम्ही तू ते उलयता ते कोटाचे उलयता म्हणजे 40 तू हे जाता म्हणजे 40 जण पळय म्हाका एज पर प्रोसिजर परत सांगता रेकॉर्ड आहा आमी आतां रिकॉर्डिंग जाता म्हाका परत सांगता ते 40 ग्रांट लेटरा पळय कितें आहा एज पर म्हाका कायदो कळटा त्या प्रमाणे तुका जाय जाल्यार तूं हेची कडेन एडवायस घेवंक शकता मागीर तुवें पयलीं ग्रांट लेटरा जेणे कोणी पळय दिवंक ना पळय तांकां लेटर काडून तुवें तेजो विलिंगनेस दाखयना जाल्यार तुवें तेंची पयलीं स्क्रॅप करूंक जाय टीम घालून मागीर जे कोण पळय ब्लू कॅबाक पळय जे कोण ऑपरेट करिना पळय स्पेसिफिकली ब्लू कॅब काउंटर पळय एरोब्लॅक धर्तीचेर केला कळ्ळें आनी ते परमीट घेवन तूं दुसऱ्या काउंटराक गाडी चलोवंक शकना हें लक्षांत दवर हे वायोलेशन जाता ते तुज्या नदरेक तेंच्यांनी हाडले सीएमा कडसूनय तुज्या नदरेक हाडले पळय एक्चुअली तितून कितें आसा ते फुकट धंदो करिना तांकां पयशे पे करूंक जाय सीएमआराचे 1,80,000 तांकां भरपाक जाय आनी तो रेव्हेन्यू जनरेट करपाक तेंच्यो जर गाडयो सगळ्यो जर चलल्यो 200 परमिटा जाल्यार तांकां तो भरपाक बरो पडटलो आतां ते 80 जाण ते ऑपरेट करता म्हणून सरकार तर 50,000 वयले सरकार घालता आनी तूं जर अशें जर कंटिन्यू जर दवरले ती 40 परमिटा जर कांय स्टेटीचेर जर डिसिजन घेयना जाल्यार सरकारान आयुश्यभर 50,000 भरीत राव सरकाराक रेव्हेन्यू लॉस करीत रावतलो तूं अरे पूण ती मिटिंगेन आमी घेतले न्हू परमिटा ती घे पयलीं घे आतां पयरच्या आरटीओ मिटींग कित्याक घेवना तर पयरच्या आरटीओ मिटींग घेवंक जाली ती 40 परमिटा पळय ग्रांट लेटरा पळय जेणे परमिटान कन्वर्ट करूंक ना ती घालूंक जाय घाल ती कर बेगीन आनी जर मिटींग ती घेवना न्हू जाल्यार ती मिटींग घे आनी पळय कितें आहा तांचो विशय म्हाजी तुका रिक्वेस्ट आहा तांचो विशय सारको सुटावे जाल्या शिवाय थंयसर आनी नवी परमिटा बी दिवन तेंच्यो तकल्यो फोडूंक लावनाका खून करपाची अपेक्षा दवरूं नाका पयलीं खून चड जायत आहा गोंयांत आनी तांकां आनी कोणाचें करूंक लावनाका साहेब थंय कळ्ळें तूं समजातलो हांव कितें म्हणटा पळय तें तेन्ना बेश्ट तेंच्या भितर झगडीलान विशय वाडोवनाका ते कितें कर तुवें आतां सांगलां पळय रिकॉर्डारा त्या आपणेन ते मिटिंगेक घालूंक ना बी म्हणून मिनिट्स मागतलो फाल्यां एप्लिकेशन करतलो कळ्ळें सोमारा फाल्यां हे ते मागीर तर गांवांत बी खंय न्हू गावले जाल्यार मागीर आम्हा तूं कितें वचोन दारान येवन बसतलो तांकां घेवन सगळ्यांक तेंचो धंदो आजून जाग्यार पडोंक ना परत सांगता पळय कांय तुका सांगता प्रोसिजर कर प्रॉपर प्रोसिजर जे 40 तेंचो हेका चलयना तेंचे पयशे कितें आहा ते पयलीं तेंचे काडपाक जाय कित्याक तांकां त्या प्रमाण ते दिला जीएमार तांकां फुकट दिना 1,40,000 भरता तुमी बरोबर मरे थंय 50,000 सरकारान घालता म्हटल्यार सगळें कित्याक तेंचे कडेन जायना हेची सगळी पयली चौकशी कर तो रेव्हेन्यू तेंच्यांनी जनरेट करपाक आतां पळय 100 मानी मागले तेंचे तर म्हणटा ते सरकार भरता पळय ते 100 दिल्यार जावचे ना कशें 100 दिले आनी परमीट मागले तुका हांवें कितें सांगलां साहेब परमीट दिवं नाका हांव पळयत म्हणिना हांव कितें सांगता जे पळय पयलीं आसा 200 जाणांचे हे पयलीं सारके डिसिजन घे 40 आवट जाल्यार आवट सारके आरटीएन डिसिजन घेवंक जाय कित्याक आरटीएन दिल्या ग्रांट लेटरा तुवें आनी दिवंक ना बरोबर आरटीएन ती आवट कॅब भायर उडयली न्हू 40 जाण जे कोण ब्लू कॅब घेवन भायर चलयतात ते जर विलिंगनेस दाखयता ब्लू कॅबाक चलयताले कितें फी बी भरून सगळें कितें आहा ती करून जाल्यार ते अवश्य चलोवचे ते पटूच भरपाक दिला सगळ्यांक मागीर तांकां कळटलें न्हू बाबा 40 परमिटां आनी दिवंक जाय 40 परमिटां कित्याक दिवं येता तुका कोण हाडयना आनी एडिशनल अशें 140 आनी ते हाडून तूं हे करची कित्याक सीएमान क्लियर मिटिंगेन सांगला सीएमान की हो आंकडो जो आहा हो फ्रीज करतलो पूण आनी परमिटां वयची ना 25 परमिटां म्हाज्या लेटराचेर ग्रांट जाल्यार तुका मेल येयल्या आसतली हेड ऑफिसांतल्यान आनी 25 परमिटां आमदाराच्या हेचेर तुका येयल्या कळ्ळें न्हू म्हणजे टोटल 50 परमिटां वाडयल्या पूण जो पर्यंत ही पळय परमिटांचेर डिसिजन घेयना 200तल्या ती भायर जाल्यार भायर म्हणिना तो पर्यंत फुडें दिवची न्ही ही विनंती तुका ओके ते बरें पूण 50 परत येयले आनी 50 येयले 100 साहेब टोटल 140 आमकां कितली जी परमिटां जायी पळय साहेब हांवें तुका येवन सांगता कितली जायी पळय ती कळ्ळें पूण आतां सद्या कितें 200 परमिटां ग्रांट केल्ल्या तेतूंतली 40 जाणांनी सरेंडर केला कितें केलें आमकां खबर ना 160 तेंच्यांनी करूंकूच ना लेटर दिलें आनी तूं येवंक ना
तू येऊ ना हो, तो नाका साहेब, येऊ ना. ऐकून घे, साहेब. सारखं तामोदा म्हणता पळय ते सारखे आहा ते बाबा येऊ ना तेका बाबा तुमका इंटरेस्ट ना बाबा कॅन्सल बरं, आता कर 160 आपले एकजून काढता माझे ना पळय ते तो येवंक ना म्हणून हांव आनी तू त्याचे डिसिजन सांगू शकना. तो फाल्यां 2 म्हयन्यांनी येतलो तुजे म्हणटलो फी कितली जाता वयर फायन कितली येता आपूण भरता आनी आतां आपूण टॅक्सी करता हे म्हणूंक शकता म्हणूंक शकता. म्हणून तुका कितें सांगलें साहेबान की ताका नोटीस काड कायदेशीर और तू ग्रांट लेटर फुडें तुजे टॅक्सी करपाक कन्वर्ट करपाक आसा काय ना. ते टाइम लिमिट सोंपली न्हू साहेब टायम लिमिट सोंपली म्हणून तुका पळय 45 दिसाचो टायम लिमिट आसलो त्यांच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे फुडें तो वाडोवन घेतलो परत कळ्ळें न्हू. म्हणून तरी आसतना वाडोवन येवं ना म्हणून त्यात आरटीए प्लेस करून डिसिजन घेवा ते कॅन्सल आरटीए डिसिजन घेवंक ना तुवें अजून. आता 160 आमच्या काउंटराक रनिंग जाता गाडयो साहेब कळ्ळें न्हू. तेतूंतले 120 ते 130 गाडयो चलता काउंटर 30 जाण चलयना पळय तेचेरूय एक्शन घे दाखयता सारकें मरे हा तेचेर एक्शन घे ऍक्शन घ्या म्हणटा लोकच काढले न्हू येऊन पण रिप्लाय ना तो टायम बाउंड दवर न्हू. तो रिप्लाय 2 वर्सांनी तो जायना न्हू. टायम बाउंड जावंक जाय. आतां पळय कितें आसा एक आनी नवो काउंटर पेडणेच्या भुरग्यांनी थंय घेतला कळ्ळें न्हू. ते पेडणेच्यो टॅक्सी सगळ्यो चलता ते तेंचे रिलेटीव किंवा कोणाचो ताका विरोध ना पूण तेंच्या भितर कॉम्पिटिशन आहा पेडण्या भितर कितें दोगां ग्रुपा भितर आतां दोनूय काउंटरा भितर म्हणटून तेका लागून कितें आसा विशय सारको कितें आहा तो क्लियर कर. हो ब्लू कॅबाचो पळय आहा हो सरकारच्या हातींतल्यान ना म्हणजे तुज्या हातींतल्यान तो काउंटर पळय दिला तो एसटीएच्या माध्यमांतल्यान दिला ते थंय पळयतले जुंता वचून कितें तेंचे कितें पळय आहा पळय तुज्या हातीन पळय प्रोसिजर सारको कर न्हू. टॅक्सी घेतल्या त्याच्या अंडर ब्लू कॅबा अंडर त्यो जर दुसऱ्या काउंटराक चलयल्यो तो चलोवंक शकना. तांकां ते आफोवन शोकॉस सुद्दां पळय काडल्या ते टायम बाउंड दवर ना तांकां परत लेटर काड हो अमक्या दिसान आपल्याक रिप्लाय येवपाक जायो आनी तो रिप्लाय येयल्या उपरांत कितें तें डिसिजन घे. 15 दिसा भितर येयना येवंक ना ताका आमी सेकंड चौकस काडटा ते कितें ते कर ताका टायम दितले कितें हांवें तुमकां साहेब क्लियर करची विचार केले आहा सेकंड काडपाचो आनी तिसऱ्या एका टायम लिमिट करून क्लोज करपाचो क्लोज कर दाखयता 3 चान्स दिवंक जाय तिसरे 3 शोकस काडटा. आता शोकस नोटीस पयली काडल्या तेका कितले दिसाचो टायम पिरियड दिला तेका 15 दिसाचो. आता तो कित्याक सर आता सध्या कशें जाला साहेब खबर आहा 120 ते 130 गाडयो ऑपरेट जाता काउंटराक आनी दिसाक एकूच ट्रीप मेळटा आनी जर आमकां 140 जर परमिटां आनी इश्यू केली जाल्यार ते साहेब घेतले टोटल जाली 300 म्हयन्यात एक नाल्यार 2 राउंड जातलो तसो आमी काउंटर चलोवंक शकतात जावचो ना न्हू. आनी पळय कितें आसा न्हू ते 1,40,000 पळय आहा पळय ते तेंच्यांनी भरूंक जाय. आतां ते तेंचे कडेन जाय ना कितें ते 80 आनी कितें तेन्ना चलयताले 70 किंवा 80 कितें थंय सरकार पयशे घालता ते कितले पळय मान्य सो गाडी आता वाडल्या उपरांत त्यांचे मागीर ते पूण आमकां कॉन्फिडन्स हे दाखयता कितली जायी कितें जायी ती आमी तुका सांगता आमचो कॉन्फिडन्स घेवंक जाय. पयली भायर उडयली न्हू सगळी रिप्लाय येयला पळय तो हांवें वागला तेंच्यांनी आनी कितें रिप्लाय तेंच्यांनी कितें म्हटलां ते विचार करूंक जाय न्हू. तेंच्यांनी खूब कितें बरोवन येयला बरें कालूच कोण तरी येयले म्हणाल्या तुमचा जर कितें रिपोर्ट दिला तर 2 वर्साचो 3 वर्साचो दिवंक ना तर तुमकां पळय आयकून घे कितें पळय आयकून घे तूं ऑथॉरिटी कितें तुजी ऑथॉरिटी कितें कायद्यान कोण परमीट दिवप रजिस्ट्रेशन गाडी करा बरोबर. कोणी ऑडिट करूंक ना किंवा कोणी पयशे काडले कितें काडले तेका वेगळे फोरम आहा बरोबर. तो जर मेंबर आहा जाल्यार तो त्या व्यासपीठार जनरल बॉडी आसता एक्झिक्युटिव्ह मिटींग आसता ते पावड्यार तो ते मांडूंक शकता कळ्ळें. त्याचो तुका हांगा खंयच संबंध ना म्हणटकूच तुवें कितें करा तुवें तेका फक्त त्या मनशाक इतलें विचारात बाबा तुजें विलिंगनेस आसा चलोवपाक काय ना हे आपल्याक इतलेंच कळपाक कारण तुका परमीट आपणें कितें दिला त्या काउंटराक चलोवपाक इतलो तुमचे तुम्ही लिमिटेड
आता ईजीएम आमची 17 तारखेक हा. कोण जे असे तुका सांगत त्यांना सांग 17 तारखेक ईजीएमान यो आणि हिशोब क्लिअर कट घे म्हणून सांग. हा सांगे ना तू आता सांगले तुझ्या पुढ्यान जर कोणी हाडला कोणी म्हणाले पैसे खाल्ले कितें सांगता जाय मिटींग आहा ते हिशोब सगळे दिले क्लिअर कर कळ्ळें न्हू. पैसा तुमचे लहान हा त्यांना सांगला सर तुमचे तुम्ही तुका सांगू ना म्हणूनच साहेब म्हाका साहेब म्हाका काय ना सांगू रात्री फोन तुका सांगू ना ते तुम्ही सॉल्व करा म्हणून म्हाका लागना म्हणून सांगू ना. तो केन्ना साहेब हे तुका सांगला आमी जो कोण गाडी चलोवंक तेन्ना येवंक ना तो हिशोब आमचे कडेन मागता तेन्ना गाडी घेवन येवंक ना कावंटराक तेका हिशोब म्हाका सांगता तो कितें म्हणटा म्हाका लागना तूं म्हाका सांगता तू आता हिशोबाचे सांगल्या पैसा कितें आहा तुका आतां कायदेशीर पळय कितें आहा पळय तें सगळें आमी मांडला तुज्या मुखार सोंपयता वायंड अप करता. लास्ट तुका एकूच आमची रिक्वेस्ट केली की जे तुका दिल्या वाडोवन सरकारा कडसून येयला सगळें बरोबर आहा पूण पयलीं हितूंतली सोक्षमोक्ष लावचो किंवा कितली उरतली कितें ना पळय ती आनी त्या प्रमाणे कितें निर्णय जाता तो तांकांय कॉन्फिडन्सान घे साहेब. हांव म्हाका आफूय म्हणिना तांकां कॉन्फिडन्सान घे तेंचे कडेन उलय कित्याक शेवटी संघटना पळय एसोसिएशनां तांकां चलोवंक जाय. पैसे फारीक करपाचे वेळपार शेवटी तेंचो निर्णय कितें म्हणटकूच तुजें तांकां सहकार्य जाय तेन्ना बरे भशेन तेंचे कडेन डिस्कशन करून कितें आहा तें आनी तो जर मिटिंगेन पयरचे मंगळारचे जर घातला जाल्यार तो विशय हे करूं नाका कित्याक म्हाज्या म्हायती प्रमाणे अजून मिनिट्स जायना ना. हांव चेअरमॅना कडेन उलयला थोड्या चेअरमॅनान रिक्वेस्टूय केल्या की जो जर विशय भितर आहा जाल्यार मिनिट्स सायन करूं नाका म्हणून रिक्वेस्ट केल्या कळ्ळें. आनी तुकाय म्हाजी रिक्वेस्ट आहा तो जर विशय घातला तो भायर काड आनी सध्या साहेब कितेंच वाडोवपाचो बी निर्णय घेवं नाका. पयलीं ते 200 जाणांचो सोक्षमोक्ष जाता ही आमची तुका रिक्वेस्ट. कित्याक पळय शेवटी पोटापाणयाचो विशय सोडून तांकां जर फाल्यां मुख्यमंत्र्याची दारां हांगा आरटीओची दारां पळोवंक जाय जाल्यार मागीर धंदो कित्याक करात मनशान कितें. तुय साहेब टॅक्सीकाराचो चेडो तुकाय खबर आहा की ह्या धंद्यान कितें तुका तुज्या बापाय टॅक्सी चलोवन व्हडलो केला. तुजो बापूय आनी म्हाजो बापूय फ्रेंड दोगूय. म्हाजो बापूय टॅक्सी चलोवन म्हाका ल्हानाचो व्हडलो केला तेन्ना ह्या धंद्यान कितें आसा कितें ना आमकां सगळी खबर आहा. म्हणून हांव जेन्ना पयले फावट सुद्दां हांगा येयला तेन्ना तुका हांवें सांगलेलें कितें साहेब तूं टॅक्सीकाराचो चेडो हांवूय टॅक्सीकार तांकां मदत करून तेंचो एक पोटापाणयाचो विशय सोडोवया हो हेतू फाटलो आनीक कांय ना. प्लीज तुका परत एकदां मागता हात जोडून विनंती करता साहेब कितें आहा पळय तेंचेर अन्याय करपाक बेश्टो वचो नाका. त्या लिमिटान कितें आहा पळय तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन निर्णय घे. काय ना तुमच्या हेतून पैसे भरपाय तुमकां येता पळय तुमकां आनी हें जाता काय प्रॉब्लेम ना. आमकां म्हायती मेळयली की ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटराक 140 परमिटांनी दिता आनी त्या संदर्भान मंगळारा केल्या मंगळारा आरटीएची मिटींग जाली आनी त्या मिटींगेन निर्णय घेतला. त्या प्रमाणे हांवें चेअरमॅनान संपर्क केलो आरटीएच्या आनी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की ते मिनिट्स बी सायन मारूं नाका कित्याक हे जर 140 परमिटां दिता जाल्यार ते आमचे जे भुरगे आहा तांकां अन्यायकारक जातले आनी पोटापाणयाचो प्रश्न परत उपस्थितीत जातलो. त्या प्रमाणे आमी हांगा डिस्कशनाक आतां येयल्ले आनी ताका सांगलां हांवें कितें आतां तेणी म्हाका सांगला ऑन कॅमेरा की आमची तशें काय अजून प्लेस करूंक ना मिटिंगेन. ताका लागून आमी ताका कितें सांगलां की 200 ग्रांट लेटरां पयलीं स्टार्टींग इनिशियल स्टेजीचेर तितूंतली 40 जाणांनी परमिटान कन्वर्ट करूंक ना. तेंचो पयलीं सोक्षमोक्ष लाय ते जर विलिंगनेस आसा काय ना हें तेंचें कन्फर्म कर ते आरटीएक घाल ते कॅन्सल कर म्हणजे 40 वेकन्सी क्रिएट जाली आपोआप कितें. आनी मागीर तितूंतले तरी आसतना 30 जाण परमिटां घेवन भायर गाडयो चलयतात तांकां कायदेशीर प्रमाणान विचार की बाबा ते कावंटराक येतले काय ना नाजाल्यार तशी ब्लू कॅब परमिटां घेवन भायर गाडी ते चलोवंक शकना कायद्यान ती कॅन्सल करची पडटली. तश्यो जर वेकन्सी क्रिएट जाता कित्याक पळय 200 जाणांचे टार्गेट आसले 200 जाणांक लिमीट आहा म्हणटकच 200 जाणां भितर तर मागीर फाल्यां दिवची पडटा. म्हणजे हांवें कितें लेटर केल्लें सीएमाक जेन्ना पळय 200 लेटरां दिली तेन्ना म्हाका खूब जाणांनी रिक्वेस्ट केली की आमी अनएम्प्लॉयड आहा तेन्ना आमकां आनी एक मदत करची सरकाराक. त्या प्रमाणे हांवें सीएमाक लेटर केल्लें तेचेर सीएमान ऑर्डर मारले आनी 25 लेटर परमिटां एक्स्ट्रा आनीक दिवपाक लायल्या. मागीर आमदारान लेटर केलें प्रवीण आल्लेकरान तेच्या लेटराक रिस्पॉन्स म्हणून आनीक 25 म्हणजे 50 परमिटां आनीक दिवपाक लायली म्हणजे टोटल 250. आमचें कितें म्हणणें आहा ती 250 केन्ना जर 200 जाण सारके आसले जाल्यार विचार करूया. म्हणून आतां कितें आहा 200 जाणांचे भितरले आतां जवळ जवळ ते 40
ग्रांट लेटरवाले आणि 30 जाण जे भायर गाडयो चलयता म्हणजे 70 लोक भितर ना ते 70 जाणांचो पयलीं सोक्षो मोक्षो लावचो कायदेशीर फॉर्मेटा कोणी एडिटीन दिवना किंवा आयन दिवना किंवा एसोएशनान दिवना ती आरटीएन दिल्या त्या आरटीएन ती प्लेस जावपाक जाय स्क्रॅप जाल्यार स्क्रॅप म्हणून डिसिजन जावपाक जाय आणि मागीर 200चो आंकडो करपाक लागून वयली एडिशनल दिवपाक कोणाचें काय ऑब्जेक्शन ना कारण कितें आहा तांकां 1,80,000 जे पळय भरचें पडटा तितून तेंचे कडेन शक्य जायना म्हणून ते जवळ 80,000 ते काडटा आणि वयले 83,500 ते काडटा आणि वयले पयशे 50,000 पळय ते सध्या सरकार भरता तांकां मदत करपाक लागून म्हणजे सरकाराचे पयशे कितले पर्यंत कुबड्यो घेवन ते कितलो पर्यंत जगतले म्हणून ताका लागून तांकां 200 जेन्ना जातले तेन्ना तांकां बऱ्या पैकी सुटेबल जातले की ते पयशे तेंचेरूय बर्डन येवचो ना व्हडलोसो सगळे 200 जाणांनी पयशे काडल्या उपरांत 1,80,000 भरपाक आनी सरकाराच्यो कुबड्यो घेवन तांकां जगपाची गरज ना स्वावलंबी जातले आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण जातले सरकाराचे भाशेन ते आमी ताका सगळे सांगलेले आसा आनी रिक्वेस्ट केल्ली आरटीएक जर घातल्या जाल्यार तो अजेंडा काड भायर आनी तो स्क्रॅप करून उडय आनी फुडें असो निर्णय घेताना संघटनेक कॉन्फिडन्सान घेवचें